काणकोणच्या बारीक बारीक रस्त्यांचेर अवजड वाहनाची वाहतूक वाडिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात अपघाताचे प्रमाण ह्या दिसान वाडला। काणकोणचे लोक चाळवल्यात। ह्या प्रमाणात सरकारी यंत्रणा एकदम निष्क्रिय ठरल्या अशें लोकांचें म्हणणें आसा। लोक वेळ पडल्यार कायदो हाती घेवपाच्या तयारेन आसात। राती 12:30 वरांचे सुमार हो मडगांवच्यान लोखणाचो ट्रक लोडेड ट्रक जो आयिल्लो तो त्या वॉल्टाचेर अशें हे पळयले कडेन अशें दिसता की वॉल्टा कडेन ताजो कंट्रोल गेलो। धक्को मारून तेगेलो कंट्रोल गेल्ल्यान तो ताणी मुखाली जी दुकानां आसात दिसता ती आमकां आतां ती 4-5 दुकानांची ताणी भितर घालून ती कंप्लीट दुकानां बेचिराक जाल्ली आसा। त्या दुकानाचो तो मार म्हणा दुकानाची स्ट्रक्चर म्हणा ते जर पळयलें जाल्यार ती लाखांनी रुपयाचें त्या लोकांक नुकसान जाल्लें। सरकारी यंत्रणा सामकी काणकोणची निष्क्रिय जाल्ली आसा। डायवर्ट ह्या वाटेन गेले ट्रॅफिक पूण रस्त्याची कॅपेसिटी पळयला आमगेले रस्ते पुर्तुगेजा टायमा वयले तशेंच उरले। आनीक एक्सिडेंट जावपाची मेन कारण कितें की आनी जे ट्रक येतात ते ओवरलोड असतात। तांची कॅपेसिटी प्रमाणे एक 4 टन लोड चडूच आसता आनी ताका लागून हे गाडी कंट्रोल जायना आनी ताका लागून मॅक्सिमम एक्सिडेंट जातात। आतां हो एक्सिडेंट घडलो पळय अशें 1-2 न्ही कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसात आनी फुडें जायत रावपाचें। हाजें कारण म्हणल्यार अनमोड गार्ड जो बंद केल्लो आसा आनी अनमोड गार्डा बंद करून कित्याक थंय प्रोग्रेस चालू जातलो म्हणून पूण अक्षरशः आमी वचून थंय पळयला कारण थंय एक्के कडेन अनमोड गार्डा काम चालू ना आनी रोड बंद केला। हेवी व्हेकल्स दिसा हजारांनी ह्या रोडार वतात आनी हे ह्यावटेच्यान सरकारान तांकां मान्यता दिला। हे काणकोणकारांक काबार करपाक कितें हे एक मोठो प्रश्न। एक्साची जी पोळ्यांक जी भरपूर जो जालो प्रत्येक कडेन काणकोणा वायन शॉप जे आसा थंय पोळ्या ट्रकच थांबले आहा ते अनलोडींग बरें लोड करून घेतात सोरो गाडयेन खंय खाचे कोणशे घालतात तांकां सुद्दां आपल्या 5 बाटल्या म्हणल्यार तांकां कितें दितात आनी भरपूर सोऱ्याची वाहतूक ह्या जाता तें हांव सांगता। आमी जेन्ना उल्हास पैंगीणकार जेन्ना मेलो ह्या रोडाचेर हे ट्रॅफिक नाका आमकां इतले आमचे कडेन ट्रॅफिक जमचे ना। इवन हे ब्रिजीस आसा ते पुर्तुगीज घालीन वीक आसा ते आमचे कडेन हे लोड घेवंक शकपाचे ना म्हणून हे प्रत्येक वेळ सांगला आसतना गव्हर्मेंट केन्ना आयकना किंवा आयकुपाची तयार ना। डिपार्टमेंट तर काम करच ना। ताका जबाबदार सरकारी यंत्रणा पंचायत BDO कलेक्टर हायवे सायड बॅक नासतना हें घडटा अशें। जितले ट्रकवाले जबाबदार आहा तितले ट्रक मोल्यासान वाडले हांगा मोले बंद जाल्ले हय बंद जाल्ले न्ही वाडले। वेळार 20-25 26 टायरांचे ट्रक व्हडले लोडेड लांबचे लांब ते आमचे रस्ते आसा ते 2 लेन सुद्दां ना सारके आनी ते 2 लेन सुद्दां रस्त्यांचेर इतले ट्राफीक परवडना खरें म्हळ्यार। आनी जर सरकारी यंत्रणेन जर वेळार जर केअर घेतली ना खबरदारी जर घेतली ना जाल्यार खात्रीन फुडले 2-4 दिसां भितर रस्ता रोको ठरिल्लो आसा।